सरकार जे पद्धतीन चल्ला तो सारखो न्हय। लोकांचे सगळेच प्रश्न तसेच पडिल्ले आसात। सगळ्याच बाबतीत सरकार लोकांची वाट लायता आणि सरकारी शाळांच्या विशयाचेर सरकारान घेतिल्लो निर्णय निषेध करपा सारखो म्हण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे वांगडी उलयतात। मडगांवां जाल्ले निषेध मोर्चा वेळार ते उलयल्यात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पाकळी पाकळी झटली सत्तेची हाव नटली पाकळी पाकळी झटली। सरकाराक परत परत जागृत करचे पडटा, कारण सरकार सारकें चलना, सरकार निर्णय घेना, सरकारी प्रशासन चलूंक जाय तशें चलना, कारण ते इलेक्टेड लोकप्रतिनिधी आसात ते चुकल्यात, ते बेजबाबदारपणान वागल्यात आणि हाजो परिणाम प्रशासनाचेर जाला की प्रशासनी अधिकारी बी आतां बेजबाबदारपणान वागूंक लागल्यात। शिक्षण हो एक महत्वाचो विषय खंयच्याय देशाच्या राज्याच्या उदरगतीत। शिक्षणा बगर आरोग्या बगर कोणाची उदरगत जाल्ली ना ह्या जगात आणि गोंय सरकार ज्युस्त ह्याच गजालींचेर दुर्लक्ष करता। शिक्षणाच्या बाबतींत तर सरकार पूर्णपणान नापास जाला, फेल जाला, 0 मार्क घेवन फेल जाला। ताका प्रायमरी शाळाचो लोक येना, ताका माध्यमीक शाळांतल्यो वॅकन्सी भरूंक येना, ताका युनिवर्सिटी सारक्या उंचयल्या शिक्षण संस्थेक जे शिक्षक जाय ते शिक्षक दिवंक जमना। हाजे कारण हाजो परिणाम 100 शिक्षकांच्यो आज वॅकन्सीज आसात आणि देशांत आमच्या गोंय विद्यापीठाचो आंकडो देंवत 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 आसा। हो आंकडो देंवता हेंच निदर्शक की गोंय सरकाराचें प्रशासन कोसळटा, गोंय राज्याचें प्रशासन कोसळटा आणि ही दुर्दशा निर्माण जाल्ली आसा। आणि ह्या दुर्दशेक 3 पॉलिटिशियन जबाबदार आसात। आज आमी हो निषेधाचो कार्यक्रम सबंद गोवाभर वेगवेगळ्या दिसांनी पार पडटात। बहुतेक 19 प्रभाग आमी गोंयचे ह्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आसात। तातूंत जवळ जवळ सगळ्या प्रभागांनी जाल्ले आसा, फक्त एक 2-3 उरल्या, ते ह्या 2-4 दिसां भितर जातले। आज आमी मडगांवचो हो हांगासर धरण्याचो कार्यक्रम केल्लो आसा। आमकां सरकाराक एक इशारो दिवपाचो आसा की जशें आत्तां म्हणलें की 26 शाळा तांणी गेल्या वर्सा परवानगी नाकारली आणि शाळेंची गरजच ना अशा प्रकारचो एक स्टेटमेंट, बेजबाबदार स्टेटमेंट केला। आणि म्हणून आमी 38 खाजगी शाळांनी अर्ज केल्या। हाजें कारण कितें तर सरकारी शाळेंचो तांणी दिल्लो जो आंकडो आसा म्हणजे तांणी दिल्ले जे स्टॅटिस्टीक आसा ताज्या प्रमाणे जवळ जवळ 409 शाळा ह्यो येत्या 4-5 वर्सांनी बंद पडपाची खूब शक्यता आसा, कारण तांची पटसंख्या जी आसा म्हणजे रोलावयली जी नंबर आसा तो 0 to 20 अशा पद्दतीचो आसा। त्यामुळे ते बंद पडपाची शक्यता खूब आसा। आणि अश्यो जर शाळा बंद पडपाक लागल्यो जाल्यार ही मायभास आसा गोंयची, एका वाटेन तुमी कोंकणी आमची राज्यभाशा म्हणटात, मराठी सहभाशा म्हणटात, ह्या सगळ्या भाशेंचो तुमी एका अर्थान घात करता अशें आमचें म्हणणें आसा।